मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमचो देव कितलो बरो, आमकां आमची तो सदांच राखण करता आनी आमी ताका दिनवस दिवंक गरज, कित्याक ताणें आमकां आपल्या मोगान भरलेलीं आसात. तो आमचो इतलो मोग करता देखून आयज आमी आयचो दीस पळोवंक पावले. आमकां कितें गरजेचें तें सगळेंच तो आमकां दिता. आमचें जेवण खाण, आमकां रावंक, आमकां आंगावली आदी. आनी व्हडलें तेणें म्हणल्यार ताणें आमकां दिलां तें म्हणल्यार जेजू क्रिस्त, ताचो एकलोच पूत. आनी तो आमकां आपणा भाशेन जावंक आज आपयता. जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें आमकां आमच्या जिवितांत एक उजवाड कसो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें आमकां एक बरेंपण दिल्लें आसा आनी हेंच बरेंपण तो दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्या लागीं तें शिपडावंक तो आज आपयता. कालूच आमी लौकीक आपोवण्याचो दीस समोरुंबला आनी जोण एकल्याक क्रिस्तांवांक हें आपोवणें दिल्लें आसा, हें देवाचो उजवाड जो जावन आसा तो आमी लिपोवन दवरचो न्हय, पूण तोच आमी सगल्यांक दिवंक. हांव म्हणिना आमच्या जिवितांत सगळेंच बरें केल्लें देवान केल्लें आसा, पूण आमच्या जिवितांत जायते अवघड्यो आसात. पूण हें कारण जावं शिरी पडना की आमी हें बरेंपण, देवाचो उजवाड जो आसा तो दुसऱ्यांक दिवंक हें कारण जावं शिरी पडना. आमी आमच्या जिवितांत देवान आमकां कितें दिलां तें उदार मनान दुसऱ्यांक दिवंक, जीं आमचीं भाव भयणां कश्टवतात आनी त्रासांत आसात तांकां दिवंक आज जेजू आयच्या ह्या धाकटुल्या वापरांतल्यान तो आमकां आपयता. हेंच बरेंपण आमी आज पयले वचपांत पडयलां पर्शियाचो राजा सिरियोसा कडल्यान. मोगाच्या भावान भयणो, पयले आदींच्या तेंपार इस्रायल लोक मानताले देवान आमकां आपणाकूच वेंचून काडलें आनी सोडवण आमकांच म्हणून, दुसऱ्या देशांक ही सोडवण ना अशें तांचें चिंतप आसलें. पूण देव आज ह्या पर्शियाच्या राजा सिरियोसांत तावन तो तांकां सांगूंक सोदता की आपूण आख्खे संवसाराचो राजा म्हणून, आपूण सगल्यांचोच देव म्हणून आनी आपूण सगल्यांकूच सोडवण दिवंक आयला अशें म्हणून. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना आमी मागुया होच जो उजवाड जो आमच्या जिवितांत आसा, जेजूचो उजवाड, तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक. आमच्या संवसारांत जायतीं आमची भावां भयणां तांकां आजून जेजू पावूंक ना. आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या बरे करण्यांतल्यान आमी आमच्या देवाक, आमच्या जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या जिवितांतल्यान आमी वावरुया आनी हेंच ताचें मिसांव मुखार व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया.